आयआयटीक विरोध करतल्यांक चर्चा करपाक सरकाराची दारां सदांच उक्तीं आसात। ह्या प्रकल्पाची प्रक्रिया सुरू जाल्या। आयआयटी प्रकल्प सांग्यानूच उबारतले। प्रकल्पाक दवरिल्ल्या सुवातेर शेतकारांनी एक तरी कणस रोयिल्लें दाखोवनी। हांव प्रकल्प फाटीं घेतां म्हूण मंत्री सुभाष फळदेसाय सांगता। RDX गोवा खातीर पर्वरेच्यान गौतम शिरोडकार। स्टेटस कितें आसा ते? आयआयटीचो स्टेटस रायट नाव इट इज जे 2 म्हयन्या पयलीं आशिल्लो तो स्टेटस आसा। आयआयटी टीम येवपाक जाय आनी परत करपाक जाय। आतां डिमार्केशन जाल्लें आसा, प्लॅन रेडी आसा, जी इन हावस बॅक ऑफिस जे काम आसा ते चालू आसा। तेच्या नंतर आयआयटीचे निश्चितपणान लोकांचो विरोध लोकांचो अपोज कित्या खातीर आसा, आमी सगळीं दादलां ओपन केल्ले आसात। लोकांक जो अपोज आसा तो खंय तरी प्रोटेस्ट करून करचे परस तांणी सरकारा कडेन पेपर जमा करचे, लिगल येवचे की म्हजी ही जमीन आसा, किंवा सरकार रिपोर्टराकय व्हरून दाखोवचें। पण आता तो पर्यंत काय येवंक ना न्ही। परस त्या रिपोर्ट तांकां सांगपाचें की आपलें शेत खंय, शेतकरी म्हणून आसा पळय न्ही, जस्ट आस्क देम तुजें शेत दाखय। प्रोटेस्ट तातूंत भितर एक कणस आसा जर जायत हांव आयआयटीच फाटीं घेता। जे शेतकार म्हणटा पळय न्ही, 1 स्क्वेअर मिटर जमनी भितर जर डिमार्केटेड एरिया भितर जर कणस आसा, शेत आसा,